रेखा विश्राम गडेकर. खंयच्या पक्षातर्फे रावले तू? अपक्ष. अपक्ष कॅन्डिडेट खंयच्या वार्डातले? वॉर्ड नंबर 5. वॉर्ड नंबर 5. मॅडम तुम्ही कोणाक श्रेय दिवपाक सोदता? हांव श्रेय कशें श्रेय सगळ्या आमच्या वाडेकारांचें काम करून तेंचे बरें करूनच तांकां श्रेय दिवंक शकता. बरं तुम्ही अपक्ष रावलेले आसा आणि जो ऑपोजिशन आसा जे आमचे बीजेपी हे आसा पॅनल आसा सो तुम्ही बीजेपी पॅनलाक सपोर्ट करतले काय कितें? अजून कितें तशें ना. आमचे एक रोडाचो एक प्रॉब्लेम आहा न्हू ते आमी रोडाचो पयली प्रॉब्लेम सॉल्व करता. सुप्रिया पोके न्ही? सांगात मॅडम कोणाक तुम्ही श्रेय दिवपाक सोदता? हांव सगळे वोटरांक म्हज्या थँक्यू म्हणटा ताका सगळ्यांक. तुम्ही खंयच्या पॅनलाक बीन रावलेले बीजेपी किंवा आणि खंयच्या एका ना फुडलें तुमचें प्लॅनिंग कितें आसा? जे आम्ही कामाक केल्या ऑलरेडी मतदार सगळे जाणा आता सध्या चालू आसा त्याच्या फुडें आमी करतले आमी प्रयत्नशील आसा की प्रत्येकाने आपली पायरी ही ओळखपाची गरज आसा. एक स्त्री आपले जेन्ना स्त्री म्हणून ते सिद्ध करूंक वयता तेन्ना त्या पुरुषांनीच न्हू तर सगळ्यांनी ताका पाठिंबो दिवन ताका साथ दिवन हात दिवन ताका फुडें व्हरपाचें आसता. आनी हांव इतलें सांगून म्हाज्या ज्या नागरिकांनी आज हो विजय म्हाजो बहुमतांनी दिल्लो आसा ह्या नागरिकांचे खरें म्हटल्यार हांव त्या दिसाच्यान ऋणी आसा जेन्ना फक्त हांव एक गृहिणी आसलेले त्या वेळार तेंच्यांनी म्हाका साथ दिवन 223 मतांनी म्हाका निवडून दिलेले आसा. आनी हे ऋणी हांव जन्म म्हाज्या तेंच्या सदैव ऋणी उरलेले आसा. आज तेंच्यांनी म्हाज्या कामाची पोच पावती म्हणून हे वोट्स म्हाका दिल्लेले आसा आनी हांव खरोखर तेंचे सदांच जन्म हांव तेंचे सदांच ऋणी आसताले. देव बरें करूं म्हणटा आनी वॉर्ड नंबरान 1 जी कितें कामां आहा ती हांव सगळी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो. सगळ्या लोकां बरोबर रावन फुडें व्हरतलो अशी हांव आशा बाळगतां. एकच प्रश्न आसा तुम्ही इंडिपेंडन्स रावल्या हय. आणि बाबू आजगांवकर हाचो पॅनल आसा हय. सो तुम्ही इंडिपेंडन्स रावतले की त्या पॅनलाक सपोर्ट करतले? ते पळयतलो हातूंत विचार करून हांव करतलो विचार. वॉर्डान खुबशीं कामां जशी आमचे लायटीचे मेन प्रॉब्लम आहा लायट आहा मागीर रस्त्याचो प्रॉब्लम आहा तशेंच गणपती विसर्जन ब्युटी खूब जी खूब कामां फाटल्या कितें कामां जावंक ना ती आतां हे फुडें हांव कामां करपाचो प्रयत्न करतलो. ती सावंत देसाय वॉर्ड नंबर 6 आयज हांव निवडून आयल्या भरपूर खुशी जाल्लेले आसा की म्हाज्या वोटर्सांनी म्हाका भरपूर सपोर्ट करून भरपूर मतांनी विजय मेळोवन दिल्लो आसा. आणि तसेच भारतीय जनता पार्टीन म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका ही तिकीट दिल्लेली आहा. श्री डेप्युटी CM श्री बाबू आजगांवकर हेंचोय म्हाका भरपूर सपोर्ट लाभलेलो आसा ह्या विजयान. हो विजय म्हाजो न्हू तर सगळ्या आमच्या वॉर्डांतल्या लोकां हेंचो म्हाज्या वोटर्सांचो हो विजय आसा. वॉर्ड नंबर 6 म्हाजो तृप्ती आनंद सावंत देसाय. वॉर्ड नंबर दुसऱ्यांदा निवडून येयलो. मी सगळ्यात पयलीं म्हाज्या वोटरांक धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे उपमुख्यमंत्री हांकां धन्यवाद म्हणटा आनी गोंयचे मुख्यमंत्री पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे हांकां धन्यवाद म्हणटा. म्हाका बऱ्या मार्जिनान निवडून दिल्लो आमच्या वोटरांनी सगळ्यांनी ताका धन्यवाद म्हणटा. तू दुसऱ्यांदा निवडून आयलेलो आसा? दुसऱ्या त्या भागाचो विकासाच्या संदर्भात आणि खंयचे प्रोजेक्ट उरल्या त्याच्या सध्या संदर्भात ती कामां काय पेंडींग आहा न्हू ती जातली. सध्या सरकार आमचा त्याच्या बद्दल काय दुबाव ना जातली. फुडलें प्लॅनिंग कशें कितें आसा? प्लॅनिंग तशें काय ना जे आमची काय विकास कामां पेंडींग आहात ती जातली त्याच्या बद्दल काय प्रश्न ना. वॉर्ड नंबर 7 खंयच्या पक्षाच्या नेला तू? अपक्ष सपोर्ट करतलो? बीजेपी सपोर्ट करतलो? बीजेपी सपोर्ट आमच्या कार्यकर्त्यांक विचारून त्यांचा निर्णय घेऊन आम्ही पुढे सरतले. दिव्या तू निवडून आयला कशें दिसता आणि कोणाक तुम्ही श्रेय दिवपाक सोदता? माझो विजय जाल्लो आसा तो म्हाज्या वोटरांचो विजय जाल्लो आसा. म्हाका तेंच्यांनी बऱ्या मतांनी निवडून हाडलेले आसा. वन्स अगेन थँकफूल फॉर माय वोटर्स फॉर सपोर्टिंग मी अँड गिविंग मोर अँड मोर विशीस फॉर मी. मलेगन तुम्ही निवडून आयल्या एकंदरीत कशें दिसता आणि कोणाक श्रेय दिवपाक सोदता तुम्ही? सगळे क्रेडिट आमच्या वोटर्सांक दिता. आमचे जेडपी रंगनाथ कलसवकर हे तुका काय करून गेला आणि माझे परचे सगळे आमचे फ्रेंड्स आणि सगळे. फुडलें प्लॅनिंग कशें कितें आसा तुजें? आता फुडल्या प्लॅनिंग आमची उरलेली कामां आसात आमचे म्हणजे हाडलेली कामां बी आहात ती फुडें हांव फुडें व्हरतलो. उरलेले
ते आमचे पॅनल म्युन्सिपाल्टी आमची आयिल्ली आसा. पेडणेकरांनी हो आमकां विजय दिला, त्यांचो विश्वास तेंच्यांनी हो विश्वास आमचे म्युन्सिपाल्टीचेर दवरला आमचे कॅन्डिडेटांचेर. तो विश्वासाक आमी पात्र ठरतले आनी पेडण्याचो विकास घेवन आमी फुडें वयतले. ह्या इलेक्शनाक म्युन्सिपाल्टी भितर चडशे आमचेच उमेदवार आसलेले. काही उमेदवार डिफीट जाल्यात, पण काही उमेदवार जिखलेले आहात ते आमचेच आहात. आमच्या इलेक्शनाक हार जीत ही आसताच. हारलो म्हणून मनशान पयस जावचें न्ही, परत कामाची सुरवात करची. बाबू आसगांवकरी हारूनच परत जिखलो आहा. तशेंच हे आमचे जे कॅन्डिडेट आहात म्युन्सिपाल्टीक न्याय दितले, प्रामाणीकपणान म्युन्सिपाल्टी चलयतले, हो विश्वास पेडणेकारांनी दवरचो आनी ते आमकां फळ मेळ्ळेलें आहा. आज जी प्रगती गोंयभर चल्ल्या डॉक्टर प्रमोद सावंताची, आज सगळे म्युन्सिपाल्टी आमचे आयिल्ले आसात, एक कुंकळी सोडून. जिल्हा आमचे आयिल्ले आसात आनी फुडचें गव्हर्मेंटूय आमचेच आसतलें आनी ते डॉक्टर सावंत यांच्या नेतृत्वा सकयल आसतलें. तेजें जें काम आनी तेजो जो विश्वास लोकांनी असोच दवरचो आनी प्रगती आमच्या गोंयची करून घेवची. हांव जे निवडून आयल्या तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी प्रमाणीकपणान आनी लोकांक जाता तितलो विकास करपा खातीर हातभार लावचो. आमचो तांकां फूल पाठिंबो आसतलो हे गव्हर्मेंटचो. आनी जो विश्वास जो पेडणेकारांनी दवरला ताका आमी केन्नाच विसरूं शकना. तेंचो विश्वासाक पात्र धरून आज आमी हे म्युन्सिपाल्टी चलयताले. जे जे कार्यकर्त्यांनी हे कॅन्डिडेट आमचे निवडून हाडल्यात तेंचो हांव आभारी आसा. पेडणेकारांनी असोच विश्वास दवरचो. पेडणे हो मतदारसंघ गोंयच्या भितरलो एक आदर्श मतदारसंघ करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो.